एजिकियल प्रवादेच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर अशें म्हाका पावलें. मनशाच्या पुता, इस्रायलाच्या गवळ्या विरुद्ध संदेश दी. संदेश दिवन तांकां सांग, गवळ्यानो, सर्वेस्पर अशें सांगता, आपणाचें पोट भरतात त्या इस्रायलाच्या गवळ्याची खोटां. गवळ्यांनी आपल्या हिंडांक चोरवाक व्हरूंक जाय, पूण तांचें दूद पिवन तुमचें पोट तुमी भरलें. तांचे लोवेची तुमी नेसवण केली. तुणतुणीत आसलेल्या ते शेड्यांक तुमी मारल्यो, पूण हिंडांक तुमी चोरवाक व्हरूंक ना. ओस्कोद शेळ्यांक तुमी गोट करूंक नात. पिडेस्त जाल्ल्यांचो तुमी परामोस करूंक ना. घायल जाल्ल्यांचे गाय तुमी बांदूंक नात. वाट चुकलोल्यांक तुमी परतूय हाडूंक ना. सांडलोल्यांक तुमी सोडूंक ना. परतें जाल्यार दारुणायेन आनी जबरदस्तीन तुमी तांकां राखल्यो. गवळी ना जावन हेवटेन तेवटेन त्यो शिंपडल्यो आनी रानवट मोनजातीच्या घासाक सांपडल्यो. म्हजो हिंड हेवटेन तेवटेन शिंपडला आनी पर्वताचेर आनी उंच दोंगराचेर पयस पयस भोंवता. म्हजो हिंड आख्ख्या देसान जोळी मोळी शिंपडला. कोणूच ताची पर्वा करिना. कोण तांकां सोदूंक वचना. बरें तर गवळ्यानो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. म्हज्या जिवाच्यान उलयता तो सर्वेस्पर. म्हज्या हिंडांक लुटलो आनी गवळी ना जावन तो रानवट मोनजातीचें खाण जावन पावला देखून म्हज्या गवळ्यांनी म्हज्या हिंडाची पर्वा करूंक ना देखून म्हज्या हिंडांक चोरवाक व्हरचे सुवातेर म्हज्या गवळ्यांनी आपलेंच पोट भरलें देखून. गवळ्यानो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पर अशें सांगता, म्हज्या गवळ्याचो हांव आतां हिशोब घेवंक वेतां. तांचे कडचो हांव म्हजो हिंड परतून काण घेतां आनी तांकां तो चोरवाक व्हरूंक दिवचो ना. हे परी आपलेंच पोट भरपाचें काम गवळी आनी करचे नात. तांच्या तोंडांतलो हांव म्हज्या हिंडांक सोडयतलों. त्यो आनीक तांच्या फासाक सांपडचो नात. कित्याक सर्वेस्पर अशें सांगता, हांवूच म्हज्या शेड्यांचो परामोस करतलों आनी तांकां राखतलों. देवाचें उतोरें, देवाचे वूड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. 5 विचार तुजी चोरवो ना. थंय म्हाका विसव तूं दिताय. थंड उदका सोरी पावयताय. थंय म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब: परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखांत खड्ड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्कोना लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोणक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब: परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळेतात. रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण कुरपा दिसान दीस. कसकशीत म्हजेर देंवतली. देवदानां तुज्या मोगाची. जबाब: परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाची बिराड म्हाका गावले. ओटचीत कर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब: परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. उद्गार: Soy sorvis fora,
देवाचे उतर जिवे आनी सुटसुडीत, ते काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारखिता. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. माथ्यू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या सिसाक ही वोपार सांगली. सोर्गींचें राज अशें. एक भाटकार फांट्यार उठून आपल्या दाकांच्या मोळ्यांत काम करूंक मानाय आपोवंक भायर सरलो. दिसवड्याक एक दिनार फारीक करूंक वावराड्यां लागीं कोबलाट करून ताणें तांकां आपल्या मोळ्यांत धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून टिंट्यार बेकार आसलोल्या येरांक ताणें देखले आनी म्हणलें, तुमी म्हज्या मोळ्यांत वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां. आनी ते गेले. परतून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनीक एक पावट भायर सरलो आनी कितलेच बेश्टे उबे आसलोले ताका मेळ्ळे आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? ताणें जबाब दिलो, आमकां कोणेच वावराक लावंक नात देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी म्हज्या मोळ्यांत वचात. सांजे भाटकारान आपले मुकोदमाक म्हणलें, वावराड्यांक आपय आनी निमाण्यातावन सुरू करून पयल्याक पर्यान दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागलोले ते आयले आनी जण एकल्याक 3 रुपये मेळ्ळे. पयले आयलोले ते लागीं सरून आपणाक ओदीक मेळटले म्हूण समजोले. पूण तांकांय जण एकल्याक एकूच दिनार मेळ्ळो. तांणी तो घेतलो खरो, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, हे निमाण्या एकूच तासभर काम केलेलें आनी आख्ख्या दिसाचो भार आनी हुनेत घेतलोले आमकां आनीक तुमकां तुवें एक सारके केले. पूण तांतल्या एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांवें तुका ओनीत करूंक ना. तर 1 दिनार घेवंक तुवें म्हजे कडेन कोबलाट केली ना? तशेंच तें घे आनी वच. तुका दिलां तशेंच हें निमाण्याकूय दिवंक म्हाका खोशी. तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करूंक नजो? हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुंटलो? हेंच पोनी निमाणे 3 पयलीं जातोलीं आनी पयलीं ती निमाणी जातोलीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ दाका मोळ्यांत धाडलोले वावड्याऱ्यांची वोपार फकत मातेवाच्याच शुभ वर्तमानांत आसा. दुस्वास समाजा आनी मनशां मदें दुस्पोट करूंक पावता. आयच्या वाचपांत दाका मोळ्यांत वावुरतले वावराडी एकामेकाचेर जोळटात. आपल्या उदारपणान दोनयान चाकरांक काम दिलें आनी सगल्यांक कसलोच वेगळोचार करिनासतना एक सारको दिसवडो फारीक केलो. कोणाकूच उणें फारीक करूंक ना. हेच भाशेन सुर्गीचें राज म्हूण जेजू आमकां सांगता. देवाची कृपा सगल्यांक एक सारकी फावो जाता. ताची देणी आमी आशेलोले परस चड मापान आमकां फावो जातात. आपलेपण आनी दुस्वास समुदायांत फूट घालतात. दुसऱ्यांचें बरेपण पळोवंक जाय ते पावट आमचे दोळे फुट्टात. दुस्वासान बरोवन हेर पातकांक आमी आमंत्रण दिता. दुस्वासा वरवीं आमच्या मोतींचेर काळोख आनी आमच्या काळजाचेर कुसडेपणाचें वीख वाडत वेता.
दुसरें सगळें बरें जालोलें आमच्यान पळोवंक जायना आनी आमी आमच्या मनांत काळजांत हेरांचें बरें जालां तें तांचें केन्ना वायट जायत काय म्हूण आमी आशोवन रावता. म्हज्या भाव भयणीच्या जोयतांत खुशाल आमी जावंक आनी तांच्या दुखांत आनी खोंतींनी वांटो घेवंक गरज. आमकांच आयज आमी प्रश्न करुया, दुसऱ्यांच्या बऱ्या देण्याचेर आनी दुस्वाशी जाल्या काय? आपस्वार्थी आमी जाता काय?